आता मेरेन 6 जागोर यशस्वीपणान केल्यात, मात जाय तसो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान 7व्या जागोराची लोकां मदीं जागृताय करूंक जागोर असोसिएशन जागृताय रॅलीचें आयोजन केलां। 7वो जागोर 2 आनी 3 फेब्रुवारीक जातलो। RDX गोवा खातीर दुळापेरच्यान महेंद्र गांवकार। आयज आमी जागोर अवेरनेस करपा खातीर एक रॅली काडलेली आसा आनी आयज आमचो 7वो जागोर महोत्सव 2 आनी 3 फेब्रुवारी नावशे हांगासर जातलो आनी तेजी एक प्रचार जावचो म्हणून ही आमी आयज हांगासर रॅली काडलेली आसा आनी प्रत्येक मांडार वचून प्रत्येक गांवाक भेट दिवन ही लास्ट आमची रॅली आसा ती नावशे वचून स्टॉप जातली आनी दोनूय तालुक्यांनी वचून ही आमी थंय लास्ट तिजो शेवट करतले। आयज प्रामुख्यान खंयच्या मांडाचेर तुमी भेट दिल्ली आसा? आतां आमी सुरवातच फक्त हांगासर दिल्ली आसा दुळापेर हांगासर। आतां आमी कुंकळ्यान वयतले, मागीर पिरोळ वयतले, मागेलवाडी वयतले, कुट्टी वयतले, बानोडे वयतले, वेलंगां वयतले, थंयच्यान मागीर परत फोंडा जाल्या नंतर आमी करमळे वयतले, चिंबला वयतले, कुडका वयतले, नावशे वयतले, काकरा वयतले, वडशेल वयतले, पाळें वयतले, इतक्या जाग्याचेर आमी भेट दितले। हो कितल्या दिसाचो उपक्रम आसा तुमचो? आनी करमळ्यान वयतले। आमचो हो उपक्रम आसा तो 2 दिसांचो आसा, 2 आनी 3 फेब्रुवारी। तर हो जागोर महोत्सव अशे तरेन सगळ्या मांडांनी हें करून भेट दिवन तुमी महोत्सव करपाचें अशें कितें एक आयोजन कितें आसा हेजें? हे आयोजन अशें आसा की जितके जाग्यार आमी महोत्सव स केले आनी 7वो करपाक आमी मुखार सरले, पूण ज्या तरेचो अवेरनेस जावपा जाय आशिल्लो तसो मांडाचेर आमकां अजून प्रतिसाद मेळना म्हणून एक अवेरनेस रॅली आमी ही काडल्या, कारण तेतूंतल्यान तरी आमकां एक तेंचो फिडबॅक जावं कितें आसा तें हें काडलें, कारण आमी आतां प्रत्येक मांडाचेर वयतले आनी सगळे वयतले। प्रत्येक मांडाचेर वचून तुमकां मांडाच्यो पूर्व संकल्पना दिसतात काय आतांचें आधुनीक रूप दिसता? ना, अजून तरी जागरा बद्दल अशें म्हणून की तेका आधुनीक रूप येयलां, जें आमचे पयलो पुर्वजांनी जें कितें करून दवरलें तेंच आसा। 1-2 उतरांचो खंय फेरफार जालो आसत जाल्यार अजून तरी जागरान म्हाका अशें दिसता की आमी अजून तेका अत्याधुनीक करपाचो प्रयत्नूय करूना आनी जावंकूय ना। म्हळ्यार ह्या संकल्पनेच्या फाटल्यान एकूच हेतू आशिल्लो आमचो की अवेरनेस करप आनी लोकांक दाखोवन दिवप की हो जागोर महोत्सव जो आसा त्या जागोर महोत्सवा ह्या जागराकार प्रत्येक भाव ह्या नावश्या गांवांनी येवचो आनी ह्या जागराचो विस्तार करचो। खरें म्हणल्यार आनी एक म्हाका हांगासर प्रामुख्यान हांव उल्लेख करता की ह्या महोत्सवाची जेन्ना सुरवात केली, जेन्ना महेश उर्फ हेमू गावडे तेन्ना आमचें एसोसिएशन आशिल्लें तेणी एक संस्थे मार्फत हें कार्य स्टार्ट केलें। खरेंच हांव तेजें हांगासर अभिनंदन करता, कित्याक अशा प्रकारची संकल्पना तेजे तकलेन येयली आनी आयज आमचे सारके यूथ, आमचे सारके भुरगे आयज फुडें सरोन तेका तेको दिल्लो आसा आनी आमकां एक आशा दिसता, म्हाका आशेचें किरण दिसता की हो मुवमेंट जो केल्लो तो सदैव असोच चालू उरचो आनी आमची ही पारंपारीक जो जागराची प्रथा आसा ती उरची आनी खास करून हितूंक आमी इनवॉल्व करून युवा जनरेशन जें आसा तांकां घेवचें। कित्या खातीर जो जागोर आयज आमकां पिडाय जर सादारण 50 वर्सां जालीं जाल्यार आमच्या एजीचेर आमी थोडेच वर्सां फाल्यां हो जागोर करूं शकता। आमकां चडांत चड हांगा यूथ जाय।